आसतना ते मिनटां ते पाळिल्ले आमकां दिसना. कशेंय कशें घडून उडयला. आज जर 4 रस्त्यार घांसवाडो आसत जाल्यार तो येदोसो रोड आसा, एका सायडीन खड्डा, त्या खड्डा ते लोकांक डांबर घाल्ले रोड ना. एक्चुअली पयलीं सर्वीस रोड करूंक जाय किंवा कितें तरी दुसरें प्रोविजन करूंक जाय. ते करनासतना आज खंय घडप अशें जाता. सायनबोर्ड्स ना, खंयच सायनबोर्ड आमकां दिसना. हे हांव फक्त हायवेचे उलयना की जी कामां चलता ताजेच उलयना. अशें गोंयांत खूब कडेन आसा की सायनबोर्ड खंयच प्रॉपरली सायनबोर्ड ना. हांव तुमकां मुद्दम पणजेचें उदाहरण सांगता. आतां आमी पणजेनूच आसा, 18 जून रोड वचता जाल्यार खंयच्यान वता. हांगा ज्यो नो एंट्री पाट्यो आसता त्यो रायट, आतां समज रायटान नो एंट्री आसा जाल्यार तूं रायटान घुसतकच दिसता नो एंट्री. एक्चुअली तुमी मुंबय वता आनी थंय पळया, जर रायट टर्न आसा जाल्यार थंय बरयल्लें आसता नो रायट टर्न म्हणून. तुका जो मेन रोडा वयल्यान मनीस वता, आतां जो 18 जून रोडांतल्यान मनीस वता ताका पळयतकच दिसूंक जाय की फुडें नो रायट टर्न म्हणून. पूण हांगा परिस्थितीच वेगळी आसा. हे सगळें जे आसा ताजें रिवायवल करपाची गव्हर्मेंटाक पयली गरज आसा. आज जर आमी सायनबोर्ड थंय तुमी सिग्नल सुद्दां पळय वचून, हांव अशें सिग्नल दाखोवंक शकता ज्या आसता पळय ते फॉरेनाक ट्रिपी करता पळय. हांव म्हणटा तुमी मुंबय ट्रिप करा, थंय तुमकां व्हडले पयशे मेळचे ना, फॉरेना सारके खंय फिरूंक मेळचे ना. म्हणून मुंबय ट्रिप करा आनी मुंबय वचून पळया कशी सिग्नल आसता ती. तुजे जर ह्या रोडाक एक सिग्नल आसा तुज्या माथ्या वयर, ते फाटल्या लोकांक दिसपाक आसता जाल्यार फुडें जो राविल्लो आसा ताका फुडें सिग्नल आसता. हांगा कशें कळपाचें की सिग्नल ग्रीन जालें म्हणून, जाल्यार फाटल्या लोकांक ते हॉर्न मारतात. ताणी हॉर्न मारले की तुका कळटा की ते ग्रीन जालें, पूण तुका तें दिसना. तुज्या तकले वयर सिग्नल येता आनी फुडें सिग्नल ना. अशी जी परिस्थिती सगळ्या कडेन आसा. कित्येक सिग्नल आसा ज्या कडेन लेफ्ट चालू जायना, ज्या कडेन रायट चालू जायना. ताका रायट आसा ताका खबर नासता की ते बाबा रायटान केन्ना वचप आपणें. जो रूल फॉलो करता तो थंय तुटलो, कारण थंय केन्ना रायट जायत ना. एकूच सिग्नल दिल्ले आसता आनी समोर वचपाक. म्हणजे अशे विविध ज्यो मिस्टेक्स आसा त्यो पयली रेक्टिफाय करपाची गरज आसा. तुमी ते करिनासतना फायली इम्प्लिमेंट करतात. तिसरी गजाल स्पीड ब्रेकर. ते कलर मारलेले आसता. कितलेदा अशें जाता की आमी सुद्दां आमकां खबर आसतना सुद्दां केन्ना केन्ना ती तकली वेगळे कडेन आसता आनी तूं घडाम करून ताजे वयल्यान पडटा. हे जे सगळे आसा जाका एक्सिडेंट जाल्ले आसता किंवा गाडयेची आमकां रिपेर, आतां जी कामां चल्ल्या ताजे प्रमाणे सगळ्यांचे शॉक्स वचूंक लागले गाडयांचे, 4 व्हिलराचे 2 व्हिलराचे. ताजेर कॉम्पेन्सेशन सरकारान दिवंक जाय. जेन्ना तुमी इतली फायन लायता तेन्ना कॉम्पेन्सेट करा. फाल्यां पण पडलो तुमचे कलर ना म्हणून जाल्यार अशी वेवस्था करा की थंय ताजेर पयली म्हणजे ती कंप्लेंट जावंक जाय. कन्सर्न कोण डिपार्टमेंटाचो ते इंजिनियर आसा किंवा कोण आसा ते पयली करूंक जाय. तांचेर FIR लॉक जावंक जाय समज अशें खंय कोण पडत जाल्यार. आनी दुसरी गजाल जो पडटा जाल्यार कॉम्पेन्सेशन सरकारान दिवंक जाय. तेन्ना एकतर्फी न करता, कारण एकतर्फी केला ताजें कारण म्हाका अशें दिसता, एकतर्फी केला ताजें कारण म्हाका अशें दिसता की हे निवडणुकां खातीर निधी गोळा करपा खातीर हे सगळें कारस्थान केल्लें आसा. हांगा लोकांचे पडिल्ले ना. समज लोकांचे पडिल्ले आशिल्ले जाल्यार ह्यो ज्यो हांव सांगता त्यो गजाली घालच्यो नाशिल्ल्यो. जशें अटल सेतू. अटल सेतूर जर आमी वचत ते डांबर उजवायला ते जालें स्पीड. म्हणून अश्यो ज्यो गजाली आसा त्या सगळ्या गजाली पयली तुमी ताजेर कितें तें डिसिजन घेया की कॉम्पेन्सेशन हे लोकांक मेळूंकूच जाय. ते तुमी मागीर हे सगळें तुमी इम्प्लिमेंट करा. कारण हे इम्प्लिमेंट करून काय फायदो ना. हे फक्त तुमचे बॉल्सां भरपाक. कारण हांव म्हणटा करप्शनाचे करप्शन म्हणजे ते दोळ्यांक दिसना खंय, पूण सगळ्यांक खबर आसा की करप्शन जाता. आनी हे जे आसा जेन्ना 1,500 तुमी फायन करता तेन्ना करता हे
हे म्हजो स्पश्ट आरोप आसा आणि जर तशें आसा जाल्यार हे फुडें चलतला आणि पयलीं सगळे रस्ते सारके करा. सरकार केन्नाच्याच म्हणटाले की वॉटर मिक्सिंग आमी करतले वॉटर मिक्सिंग करतले खंय वॉटर मिक्सिंग करतना 4-5 जाग्याचेरूच जाता. अख्खे गोंय भर वचून पळया सगळ्या वॉर्डी आसा खंय वॉटर मिक्सिंगाचें काम आसा तेजें फूल कंप्लीट जावना आणि फूल एंडिंग आसा थंय तर उलोवपाचेंच ना कारण तो कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा तो ह्या सरकारा खातीर म्हाका दिसता देव कारण ताच्या विरोधात कोण उलोवपाकूय तयार ना काय वाच्यताय करपाक तयार ना. एक्शन तर खूब पयस जातात कित्याक पयरूच ते हांवें पळयल्लें खंय तरी तो पेडण्याचो एक आसा ताणें घाल्ले की बाबा सगळ्या गाडयो दिल्या त्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हणजे अशें सगळें चल्लां. आज म्हापशा वचून पळया म्हापशा सुद्दां सगळे कडेन रोड फुटल्या खंय ते कामाक कशाय कशें चल्ल्या एके कडेन सुद्दां डायवर्जन बोर्ड ना. तूं आज जर सकाळी थंयच्यान गेला कित्याक पयर हांवूच म्हापशेच्यान पणजे येतना सकाळी एका रोडा वयल्यान आयलो सांजचो जर तो बंद केल्यान फोडला फक्त फुडली गाडी अशी वताली म्हणून हांव सवकास गेलो कित्याक म्हजी स्पीड सारकी कमी आसता. म्हणजे आमचो गोंयचो भायलो दिया गोंयच्या म्हणजे खबर ना सांजची थंय कितें परिस्थिती आसतली. ज्या रोडार तो सकाळी स्मुथली आयला सांजचो त्या रोडार मदीं होडको मारिल्लो आसता हे न्ही की असोच जाल्लो न्ही हो आनी घडीचो होडको आसता. आज कोण खंय पळा हाजो दुबाव आसा रातचो बायक घेवन वतना खंय कितें सामान आसता मदींच बॅरल दवरिल्ले आसता अशी बोर्ड कमीत कमी 1000 किंवा 500 मिटराचेर तो बोर्ड दिसूंक जाय. आमी केन्ना हायवेच्यान भायर गोंया भायर व्हडले ताणी हे बरें घातले आसता ताजेर रेड टेपिंग केल्लें आसता ते बी बरें व्हडले म्हणजे जवळ जवळ 8 फूट 10 फूट अशे पत्रे लायिल्ले आसता ते 1000 मिटरा वयल्यान दिसता म्हणजे 1 किलोमिटरा वयल्यान. आमचो बोर्ड आसता तो 100 मिटरा वयल्यान दिसता आनी रातचो तो दिश्टीच पडना. त्यो फ्लोरोसंट टेपी काय पेट्टे ताणें आपल्या भुरग्यांक रंगोवंक सांगल्या तेय कळना म्हाका. अशी परिस्थिती आसा अशी परिस्थिती आमची व्यवहार ठप्प जाल्लो आसा अजून तो जाग्यार मार्गार लागूंक ना. कमिटी म्हणून केली म्हणून ती कमिटीचे कितें जालें ते अजून मेरेन ताचो पावतो ना. इतले सगळे आसतना कायदी ह्याच काळान मारप हे योग्य कशें सरकाराक दिसता कारण म्हाका जाल्यार हे असंवेदनशील दिसता आनी सरकार प्रत्येक बाबतींत सेन्सिटीव जायत आसा आनी सगळे ते लोकांचे हड्ड्यार घालूंक सोदता. दुसरी गजाल म्हाका सांगूंक जाय कोरोनाची. आतां कोरोना बरोच वाडिल्लो आसा म्हणजे जेन्ना लॉकडावन केल्ले ताच्याकून चड आतां कोरोना वाडिल्लो आसा. आज आमी सगळ्या माध्यमांतल्यान की हो कोरोनान थंडी जायना जोर येना कोणाक हात पडटा पांय पडटा अशे ताचे परिणाम आसा की तुका हो कळना अशी दुसरी लेवल ऑफ कोरोना अशें म्हणटा. आरोग्य मंत्र्यान सुद्दां काल मान्य केल्लें आसा आनी 200 खाटींचे नवे हॉस्पिटल म्हणजे अरेंजमेंट करता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही सुद्दां बातमी आज म्हाका दिसता आयल्या सुद्दां थंय करता. जाल्यार म्हणजे कोरोना परत वाडिल्लो आसा. महाराष्ट्रान कितें आसा महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहेब ठाकरे हे स्पश्ट सांगता की इतले हांगा वाडला आनी आमी हे काळजी घेवंक जाय. गोंयांत ती पद्दत ना. गोंयांत बी झोन म्हणल्यार हे म्हणटा ते ढोलकी घेवन वाजयता पूण आज जी परिस्थिती जाला ते सांगपाक कोण तयार ना. खरेची परिस्थिती आसा. चिकटून बशिल्ले सारखे चिकटून आणि मास्क बीस कोणेच घालून नाशिल्ले म्हणून हाजे वयल्यान सिद्ध जाता की तांचे कोरोनाक भिना. हांव म्हाका तांचे कितें ते तांचे देवूच पळोवन घेतलो अशें म्हाका दिसता. म्हणून हांगा अशें जाल्लें की साळगांव एक चिकन सेंटरान काम करता ताका धरून फायन मारली. हांव वायट म्हणना ती मारप
दिल्ले ना कझिनो जे आसा कझिनोच्या भायर जर पळय अशे भोंवतात जशी पिकनीक कशी लोक भोंवता तांचे मास्क ना कांयच ना ते पुलीस उबे आसता थंय पण डेरिंग करिना तांकां फायन मारपाचे कारण ते सगळे सरकारांचे जावय तांकां डेरिंग मारी तांकां डेरिंग मास्क कित्याक थंय फायन मारिना पूण खंय तरी बेश्टे दाखोवंक जाय एक कितें म्हणटाले पेपरार मातशें येवंक जाय चार लोकांक दिसूंक जाय की कितें तरी सरकार करता म्हणून खंय तरी एका चिकन धरल्यार ताका फायन मारता बाकी खंय फायन मारतना दिसना ताची अंमलबजावणी एसओपीची करतना दिसना आनी एसओपी आसता काय ना तोय लोकांना खबर ना अशें गोंयांत अशें कितें तरी मेंटेलिटी घेवन हांगा येता आनी थंय वायट आसतना थंयचे लोक हांगा येवप म्हणजे हांगाय तो स्प्रेड जावंक शकता हाचेर कांयच नियंत्रण सरकारान दवरूंक ना कारण ते म्हणटा भिवपाची गरज ना आनी पयर हांवें एक पळयलां की ते फेसबुकार एक ताणे घातले बीजेपीच्या आयटी सेलान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयता भिवपाची गरज ना आनी मागीर ताणें उद्धव साहेबाचेर घाला की ताणी म्हणल्यार की घाबरण्याची गरज नाही पूण ते अर्थ घालूं नाका ते पूर्ण आयका कारण तो केन्ना म्हणटा घाबरण्याची गरज नाही तो म्हणटा आपूण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता तुमी घाबरूं नाका बॅन करता कितें आसा कर्फ्यू लावपाक कशें नॅशनल फायर सर्व्हिस डे 14 तारखेक 14 मार्च ताजेर आयच्यान तांणी ट्रेनिंग स्टार्ट केला ते तातूंतल्याच कोणें फोन करून सांगितलें तातूंतलोच कोण म्हणटा ते म्हणटा की कोरोना आसतना ट्रेनिंग आनी जे बाकीचे जे करता ते आमकां जावचो ना म्हणून कारण थंय जेन्ना एक्सरसायज करता तेन्ना पूण हे सगळें आसतना थंय सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करूंक शकना तरी आसतना ट्रेनिंग कॅम्प दवरला ते नॅशनल फायर सर्व्हिस डे दिसा ते सगळे तांची परेड आसतली हांव म्हणटा कोरोनाचें कारण घेवन तुमी जर एसएम्बली तहकूब करूंक शकता जाल्यार हे जे बाबडे आसा सगळे गव्हर्नमेंट सपोर्टाचे तांकां तुमी कित्याक फोर्स करता ते आज खंय तरी भिता कोरोना फाल्यां तांकां कितें जालें जाल्यार ताजी जबाबदारी कोण घेतलो ह्या सरकारान सांगूंक जाय तांकां हाडटा तुमी आनी ती परेड म्हाका मान्य की त्या नॅशनल फायर सर्व्हिस डे आसा पूण ताज्या खातीर तो परेड चलना पण फाल्यां आंदोलन करत जाल्यार सरकाराक चलना थंय तुमी 144 आसा म्हणटा आनी अरेस्ट करता थंय हे घालता केसी घालता पूण हे उन्हाळ्यात चलता आनी म्हणजे तुमकां कोरोना तुमचें कितें बरेंपण आसा सकाळचें कितें कोरोना म्हणटा तुमकां सांगता की इतल्या जाग्यार कुडक्याक लागतलो हा कोरोना हांगा लागचो ना गव्हर्नमेंट प्रोग्राम करत जाल्यार थंय कोरोना येवचो ना बाकी कितें आसा जाल्यार अशें कितें स्पेसिफिकेशन जर आसा जाल्यार आरोग्य मंत्र्यान सांगचें कित्याक आतां अशी पाळी आयल्या की आमकां उपर उलोवपाक सांगचें पडटा सल्ले दिवचे पडटा की आरोग्य मंत्र्यान व्हडले प्रेस कॉन्फरन्स घेवची आनी सांगचें की बाबा ह्या एरियेनूच कोरोना आसलो ह्या एरियेन कोरोना जावचो ना गव्हर्नमेंट शासकीय प्रोग्राम आसत जाल्यार कोरोना जावचो ना कित्याक मदीं मुख्यमंत्र्याचें स्टेटमेंट आसा की प्रायवेट खंय हाका वचपाक ना पार्ट्यांक आनी पब्लीक पार्ट्यांक
प्रायवेटीक म्हणल्यार सुद्दां ताका डॉक्टरकी आसा न्ही, डॉक्टर ताका दिला जाल्यार तो अशें उलोवप कशें सोंपता काय म्हणून की प्रायवेट पार्ट्यान 144 ना चलता. आरे तेच केंद्र वयल्यान गोंयच्या गोंयांत कोण आशिल्ले, गोंयांत जेन्ना कोरोना सारको देंविल्लो ताज्या उपरांत परत काय हांगा वाडचो ना. तो कित्याक वाडटा, कोण हांगच्यान भायर वता किंवा भायले लोक हांगा ताजे पार्ट्यो करता, संगमन करता म्हणून ताज्या खातीर गोंय तरी तो वाडटा आनी तुमी ते अलाव करता. आनी म्हणटा पब्लीक फक्त कितें फंक्शन म्हणजे पब्लीक फंक्शन म्हणजे आंदोलनां हांच्या तकलेन तितलेंच भरला, म्हणजे आंदोलनां करप ना आनी बाकीचे कितें पार्ट्यो तुमी केल्यार म्हणून हे सगळें जे चालू आसा ते त्वरीत बंद जावंक जाय. हांव मागता सरकारा कडेन हे नॅशनल फायर सर्वीस डेच्या निमतान तुमी किंवा खंयचेय शासकीय कार्यक्रम सध्या तुमी कंट्रोलान घेया, शक्य जाता तितले ऑनलायन घेया. ते परेडाची पिरेडाची म्हाका दिसना गरज आसा, ते तुमी फुडें केन्नाय धुकलूंक शकता जशें एसेंब्ली फुडें धुकल्ल्या, कारण एसेंब्ली सुद्दां ऑनलायन जावंक शकता. म्हणून ते तुमकां करपाक कारण ते ताजें कारण म्हाका वेगळें दिसता. म्हणून हे जे कार्यक्रम आसा थंय नियंत्रण दवरा. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार म्हाका ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन मागणी करता, हे इम्प्लिमेंटेशन जेन्ना करूं नाका पयलीं सगळे रस्ते जावनी, सगळी जी इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयचे आसा ते सुदारा आनी मागीर फायनी घाला. हे म्हजे मागणी आसा. आनी कितें प्रश्न आसल्यार तुमी विचारूंक खूब डेथ केसीस म्हणजे हे पर्सेंटेज तूं पळय खंयचे महाराष्ट्रा महाराष्ट्र हांव कित्याक म्हणटा, फक्त शिवसेनेचें सरकार आसा म्हणून महाराष्ट्र म्हणना. महाराष्ट्र हांव अशा खातीर म्हणटा कारण हांव तें स्पश्ट करता की मुंबय जो भाग आसा, मुंबय गोंय 1300 स्क्वेअर किलोमिटर एरियेचें गोंय, ते 1300 स्क्वेअर किलोमिटरान 14 लाख लोक रावतात. म्हणून थंय मुंबय जस्ट 300 स्क्वेअर किलोमिटराचें मुंबय, हांगा 1000 चड, थंय 300 स्क्वेअर किलोमिटर इतले आसतना थंय 1 कोटी लोक रावतात. म्हणजे तुमी विचार करूंक शकता कितले डेन्सली पॉप्युलेटेड. म्हणजे थोडे कोण मुंबय पावना किंवा फक्त येवन ट्रेनीन भोवले किंवा गाडयेन भोवले तांकां कल्पना आसना की मुंबय कितले लोक कितल्याशा स्क्वेअर मिटर एरियेन रावतात. म्हणून थंय जेन्ना कोरोना वाडला आमी म्हणटा तेन्ना गोंयांत सुद्दां इतलेशे म्हणजे गोंयांत इतलीशी लोकसंख्या आसतना जेन्ना 2 केसी डेथ केसी जातात 3 जातात ते चड त्या दृश्टीन. आनी गोंयांत जर आमी पळयत जाल्यार आज कोरोना वाडला पळय, इवन बाबू स्पॉन्सराक ज्या वेळा भोंवपाक गेलो ताकाय कोरोना जालो, लेटो सुद्दां आनी ताकाय जोर आनी थंडी काय जावना, ताजो पांय दुखूंक लागलो. आतां तो MLA म्हणून ते रोखडेच ताच्यान शक्य जालें आनी ताका ते रोखडेच कळयलो कोरोना म्हणून. अश्यो केसी गोंयांत वाडूंक लागिल्ल्यो आसा. आमकां सुद्दां आज पयलीं केन्ना तितलो भंय दिसनाशिल्लो तितलो आज दिसूंक लागला, कारण आज ते बाकीचे सिम्पटम्स कांयच दिसना आनी कोरोना. आनी म्हाका तुवें विचारिल्लो त्या प्रमाणे की म्हाकाय मान्य आसा की हांगा कोरोना जाता, नाल्यार 200 बेडेड हॉस्पिटलाची तयारी तर दाखोवचें न्हय. चॅकिंग पाहिजे, म्हणजे कोण येता आता महाराष्ट्रात जाताना तसं त्यांना सर्टिफिकेट दाखवावं लागतं किंवा तिकडे टेस्टिंग करतात, तसं इकडे येताना टेस्टिंग करावी. नाही तर त्यांना सांगावं की तुम्ही सर्टिफिकेट घेऊन या. त्याच्यात मला वाटत नाही की टुरिस्ट येणार नाही. टुरिस्ट येणार कारण त्यांना गोव्या मुळचा कशाला घ्यायचं आहे, त्यांनी गोव्या येऊन बघितलंय. म्हणजे आता एकटा आला तो येऊन बघतो की कारण मुंबईच्या महाराष्ट्राच्या इकडे काहीच नाही. म्हणजे इकडे एक माणूस इकडे असतो, दुसरं 10 मीटर तर त्यांनी ते बघितलंय. त्यांनी हे पण बघितलंय की इकडे मास्क घालायलाच पाहिजे असं काही नाही. ते बिनधास्त घेतात टुरिस्ट लोक. पण ते जेव्हा जातात परत तेव्हा ते त्यांना त्यांचा जो त्यांचा मित्र असतो त्यांना सांगतात की गोव्यात काही प्रॉब्लेम नाही म्हणून ते गोव्यात येतात. कारण त्यांना एक तिकडे भीती असते, दुसरं म्हणजे सगळेजण लॉकडाऊनला कंटाळले. म्हणून जेव्हा मुंबईत लॉकडाऊन येतात तेव्हा लोक इकडे येतात आणि कझिनो खेळायला जास्त येतात. कुठले कुठले कर्नाटक म्हणा आणखी कुठले, तर याच्यावर नियंत्रण इकडे येतात खेळतात. आता कझिनोचे विधानसभेत त्यांनी सांगितलं कझिनो हे झालेला कोरोना आणि त्याच्यामुळे त्यांना नेऊन कुठे परवणी
मटेरियल टाकलं वगैरे काय काय, एअरपोर्टवर जसे चेकिंग चालू असतं तसं तिकडे बॉर्डरवर ठेवा, नाही तर कोरोनाच्या बाहेर ठेवा. इकडे कोरोना नाही, कझिनोच्या बाहेर. पण ते काहीच करत नाही, नियंत्रणच राहिलं नाही. कोणी कुठूनही येतो, काही करतो जातो, आणि त्याचा परिणाम आम्हाला गोमंतकीला भोगावा लागत आहे. म्हणून सरकारच पहिलीपासून कशें दाखयतालो, एक समंजस्य कशी भूमिका तो सांगतालो. दोनदा ताणीच सांगले की आम्ही आता करचे ना, मागीर करतले. कारण ते सरकारानच कितें आसा, जे मंत्री आसा पळय तांचे दुमत जाता प्रत्येक गोष्टीचेर. हांवें खुबदां पळयलां. एकदां आयकलां, एकदां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान जाल्यार आपूण करता, मागीर सीएमका करूंक, मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उलयलो ना आता सध्या करिना, सध्या सगळे रोड बरे जाले की करता. मागीर ते ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान मदींच कित्याक केलें? आमचे अशें आशिल्लें की ते ताणीच फुडें तकलेले न्ही, म्हणून ताणें सांगून नाशिल्लें आतां करता, मदींच ताणें केलें म्हणून आमकां घेवचें पडलें. आतां जरी ताणी डिक्लेअर सुद्दां केला आसत, फाल्यां चालू करचे ना ते, एक मेक करतले म्हणला, मागीर ते फुडें तकलाडे तांच्याच हातान आसा ते.